दिव्यवाणी 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 सुमला सोम्या मंदिरात तुझ्या वर्गादिक स्वरूपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता दिनपोणी असू का हसिता दया माया तुझी नियाटा बाकी जीनी बोगस म्हण मागता आधार कृपा बेसावाशेता जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या वर्गादिक स्वरूपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाळ भाऊ भयणीनो, देवान आमकां हो दीस फोव केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिवया. आयच्या पयल्या वचपांत तशेंच किर्तनगार आमच्या कश्टाकांतीच्या वेळार देवाक उलो मारूंक आपोवणी दिता. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेत आसतना संवसारभर आमी पळयत आसतना कश्ट आकांत आमचेर आसात आनी ह्या कश्ट आकांत्या वेळार सदांच देवाक आमी उलो मारया आनी ताच्या उतरा प्रकार चलोवंक जाय अशी कृपा आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक हांवें तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच अंकवार मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां हांवें तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिवेता पावूं. आमेन. सोमिया काकूतकर, सोम्या काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर, क्रिस्ता काकूतकर, सोमिया काकूतकर, सोम्या काकूतकर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझे परजेचे अपराध भोगोस आमचे आसतकायेक लागून पातकाच्या बांदपासांनी आमी सांपडल्या, तांतली आमकां कणवळें सुटय
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनां. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये त्यो बुलोन पासांत पडटल्यो, आमी ताचे जैत व्हरतल्यांव आनी ताचें पारीकपण घेतल्यांव. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सासणीक लज केदींच विसरून वेचिना. दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितिवंताची तपासणी करताय. काळजमाना तूं पारकिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय ते पारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्परा गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा. कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्याच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडुकार. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजें कडप, म्हजें बुरूस आनी म्हजो सडवणदार. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजो देवच हांवें आसरो सोदून वेचें कडप. तोच म्हजें डाळ, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. ताका जावं मान आनी महिमा. कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भिरांकूळ लारां म्हजे वयल्यान पाशार जाली. उदकांतल्या आपायाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो. गुंडायचे सुळयेन तांणी म्हाका विचार केलो. मरणाच्या पासांत हांव सांपाडलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. कुमकेक ये म्हणून म्हज्या देवा लागीं हांवें हाक मारली. आपल्या मंदिरांत तावन म्हजो ताळो ताणें आयकलो आनी म्हजी बोव बसून ताच्या कानांत पडली. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. वंदन तुका क्रिस्ता, मैवे बलित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैवे बलित्राया. तुजी उतरां सोम्या आत्म आनी जिवीत. सासणीक जिवीत दिता ती उतरां आसात तुजे लागीं. वंदन तुका क्रिस्ता, मैवे बलित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैवे बलित्राया. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे आसो. जुवा परमणे जेजो क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ
सुदैवाने जेजूक फातरावंक म्हूण परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासत तुमी म्हाका फातरोवंक सोदतात? सुदैवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरयना, पूण तूं करताय ते देवनिंदे पासत. तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात? जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भंगोवंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडलां आसता. हांव देवाचो पूत म्हूण म्हळें देखून हाणें देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात, पूण तीं हांव करतां वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात. तरी हांव करतां तें पुणी सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात, आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार सुदैव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतरन जुवांव आदीं स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवांवन कसलेंच आश्चर्य केलें ना, पूण ह्या मनशा विशांत जुवांव सांगलें सकडी सत जालें. अशें थंय सबार जाण ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, चरित्रेचीं पानां आमी परतिल्यार आमकां जायत्या महान व्यक्ती विशांत आयकूंक मेळटा. तांचे मदें दोग जावन आसात, मार्टीन लुथर किंग आनी महात्मा गांधीजी. आपल्या देशाच्या आनी आपल्या लोकांच्या स्वतंत्रये खातीर जायती धगधवणी तांकां मेळ्ळी, जाल्यार अकरेक स्वातंत्र्य मेळटना ते संतोश पावले. तांचो आदर्श जावन आसलेलो जेजू क्रिस्त आनी तांचें बळ जावन आसलेलो देव. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जुदेव जेजूक फातरोवंक सोदतात. जुदेव मदें आसून जायतीं आश्चर्यां केल्लो जेजूक ताची शिकवण आयकल्ल्या जुदेवांनी फातरोवंक सोदतात. पूण जेजू धैर्यान सत उलयता आनी हेंच आमच्या चडवंदरा जेजू क्रिस्तांवन आमी शिकोवंक जाय, सदांच सतान जियोंक. जेजू जुदेवांतोन पळोवन धांवता भियान न्हय. बगार ताका कळीत आसलेलें, ताका असलें मरण मरोवंक ना. बगार कश्टांचें आनी खुर्साचें मरण मरोवंक आसा, आनी ह्या द्वारे सगळ्या लोकांक सर्गीचें राज तें मेळटलें म्हूण ताका कळीत आसलें. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत आमकां कश्टांचें मरण मेळचें ना, जाल्यार सदांच सतान जियोंक आमकां आपोवणें दिता. आमच्या पिडे शिडे वेळार, कश्टा आकांता वेळार आमी भियोंक नजो. बगार जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगता, सदांच देवाक उलो मारल्यार तो आमचे संगता आसतलो. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेत आसतना सदांच देवाक आमी उलो मारया. देवाच्या उतरा प्रकाश चलोवंक
जायसची कृपा आमी मागया. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले धन निर्वे सगळे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकरीन मेळमे आमच्या आनी अख्ख्या पोय सभेच्या गावाक सगळेच मानून घे. काकुळदारा देवा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो यज्ञ तुका फावो ते परी पेटोवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी धणवण दिताना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सस्नाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजे थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका अधीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीन जेवण सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती खरराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत तें व्हरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सोम्या जेसू आमी होऊन डोकाता आनी हे गात सिंधे पियेता. तितले फावटी तूं वैभावान येसर आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरये देवाचे माये संगती, भगेवन सुजे तिसो पती, भगेवन धमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोंदळची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतें सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय.
कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर, आमची काकृत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर, आमची काकृत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रा चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे थावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू मुझे दय, राव जेजू मुझे दय, तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे दय, राव जेजू मुझे दय, तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. अदमो म्हजो जेजू पयस पावलो, पाकान बुडोवन तुका विसन गेलो. तुजे कृपेन, तुजे दयेन, तुजे दय सोमिया पाटी बरतलो. तुजे कृपेन, तुजे दयेन, तुजे दय सोमिया पाटी बरतलो. हे जेजू मुझे दय, राव जेजू मुझे दय, तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या यज्ञांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आदार आमकां निरंतरी फोव कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सौम्या आमी वेता